दिन वाजते लावदनिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळजांत नरगां दिता तुका नांव वाटलेल्या सोमिया तुका दिन वाजते लावदनिया आता जेजू संगी भेटयता विरबली मानन घे म्हूण पारता मुखाशीवर हर एक दिसा वतलो सुखा दुखान भावा केलो अस्कता एक आदार करो दिलो सदा विश्वासी तू जालो मुखाशीवर हर एक दिसा वतलो सुखा दुखान भावा केलो अस्कता एक आदार करो दिलो सदा विश्वासी तू जालो तुका नांव वाटलेल्या सोमिया तुका दिन वाजते लावदनिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळजांत नरगां दिता तुका नांव वाटलेल्या सोमिया तुका दिन वाजते लावदनिया आता जेजू संगी भेटयता विरबली मानन घे म्हूण पारता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमेन शांती तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो मोगाच्यानो एक कुटाम जावन सोमयांच्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्या आयची देवस्तुती सोमयांचेर विश्वास दवरून सासणीक जिवी जोडूंक आपोवणें दिता सासणीक जिवी जोडूंक कितें करीजे ह्या सवालाक जेजू तुजे सोबे आसा तें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर म्हूण जाप दिता आमच्या आनी देवा मदल्या संबंदाक आड येवच्या सरसंगतीक पाठ करून सासणीक जिवी जोडचे वाटेन आमचें जिवी जोडच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार करपा मागया ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी आसाव हो म्हयनो रोजार मायेक भेटोवन दिला आसता आमच्या कुटुंबांनी रोजरीचे भक्तीपण जिवाळ दवरून ह्या वरवीं तिचे विनवणे मुखान देव आमची कुटुंबां राखून दी आनी सदांच एकवटान सांबाळून दी सांगाताच आमचे गवळी बाप गवळीक बेटेक आमचे मदें आसात हे बेटे वरवीं आमी बावडतान दृढ जावन आमचे फिरगस कुटुंबान एकवट सोडून आमच्या ह्या परिसरान क्रिस्ताचे साक्षी जावं आमकां देव फावो करून दी म्हूण मागया तर मोगाळ भाव भयणीनो एक घडीभर आमच्या पातकांचे दूख आमी दर्या नितळ खाळसान सुमयाच्या जेवणाक आमकां आमी तयार करया हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सदां संवकार वरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोवं आमेन सोम्या काकूळट कर सोम्या काकूळट कर
Krista kakurkan, Krista kakurkan, Soumya kakurkan, Soumya महिमा 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 देवा को सर्वे आणि शांती ताच्या इष्टासोबती सर्वे स्मोरा देवा सर्वींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका विनवासता, तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोनिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्पुता, सोनिया देवा देवाचे शेणिये, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्यो सकरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदांच शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. राजदंडा आनी सिंहासना प्रास चड हांवें ती पसंत केली. तिचे कडे सर करून ग्रेस्त काय खंयच न्हय म्हणून हांवें लेखलें. कसलेंच आमोलीक माणीक हांव तिचे कडेन सर करिना, कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी भर रेंव आनी तिचे मुखार रुपे म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबाये प्रास हांवें तिजो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली, कित्याक तिजो परजळ केदींच पालवाना. तिचे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्तकाय लाभली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार.
तेदो आमच्या कळसाक मेळटली जाणवाय सर्वेस्परा बदल तुझे मान केदळ पर्यंत रागान रावताय तुझ्या सगळ्याचे तुका बीर मोती सो तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेच कोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या दीस उजवाडत आसतना तुझ्या मोगान आमकां बर अशें आमच्या जिणयेच्या हर एक दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्या तुवें आमकां कश्ट दगदान उडी केले त्या दिसा विज्ञान वरांनी आमी सरले जिणयेक सरी जावन आतां आमकां सुख संतोष दी तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेच कोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या दाखय आमकां तुज्या सेवकाक तुजी महत् कार्या पळयू दी आमची भुरगीं तुजी खरी महिमा सर्वेस्पर आमच्या देवाची दया आमचेर देवू आमच्या आतांचो वावर सुपळ कर तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेच कोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेच कोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें पाजिल्ले दोन दारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसले प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा मनशाच्या काळजांतले आत्रेक आनी चिंतना ते पारकिता सगळे सृश्टेंत देवाची दिश्टी भायर लिपोन आसलेले कांयच ना सगळे ताजे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 alleluia. Bhagito amar mori सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या तुजें कितें आसा तें वीक
उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस तागे सरसीन धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरसी दिमी घालन ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बरें मेस्त्री, सासाण जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फटसाक सांगा नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणार थावनूच हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटींक काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वोस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून तागे तोंड बावलें आनी खदिश्ट जावन तो पाटी गेलो, कित्याक ताका येतेश्ट आस्त बदीक आसलें. तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गोंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. ताचीं उतरां आयकून शीस तटक्क जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राजांत रिगोंक कितले कश्ट. एक खरेंपणी सुवेच्या बिरडांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले ससरायेन रिगसो ना. हें आयकून ते आनीक इसडा जाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेका ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्हय. देवाक सरसंगती साध्य. तितल्यार पेद्रोन म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणीय म्हजे बसत आनी सुवार्ते बसत आपलें घरदार, आवय बापायक, भाव भयणींक, भुरग्या बाळांक भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं भुंयबाट जोडून घेतलो. सांगातास धगधणी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, पापा फ्रांसिसान हें वरस कुटुंबाचें वरस म्हणून परगटलां. थोड्या म्हयन्या आदीं ह्याच पिरगजेंत देसीच्या मट्टाच्या मालगडांचो दिवस आमी आचरण केल्लो. आनी त्या दिसा कुटुंबा विशयांत हांवें हांगासर शिकोवन दिल्ली. कुटुंब जावन आसा, देवानच आसा करून आशिर्वादीत केलोलें. आमचीं कुटुंबां त्या त्रयेक वा दैवेक कुटुंबाचीं सारकीं वा प्रतिरुपां ह्या संवसारांत. आनी आमच्या सर कुटुंबांक आदर्श जावन आसा भाग्यवंत कुटुंब जेजू, मोरी आनी जुजेचें. तोच विशय आज हांव परत मुंदरून वेता. आनी आयचो विशय जावन आसा, आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक
बरी देख दिया. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक बरी देख दिया. ते एका सकाळी गोवाबायले मदें लढाय. उलोवने तिके जोर जालें. भितर बायल कुजनांत रांदपाची तयाराय करताली. पुरपुरे गाळी शिराप दिवनूच आसली. तेणे घोव सुटबूट घालतालो. तोय तिच्या लदिनेक कांट्यान कांटो काडन म्हणले बरी आमा पासून विनंती कर म्हणटालो. उलोवने तिके जोर जालें. खतखतलें. निमाणे वतोन गेलें. रागान दादलो आपले ऑफिस बॅग घेवन सकाळींचो नश्ट करिनासतनाच सलतस रावलो. हो सगळो नाटक 5 वर्सांचें भुरगें मारिना पळोवनच आसलें. आयकोन आसलें. ह्या बाळाक हो सदांचो नाटक. जर तर मॉर्निंग शो ना तर इवनिंग शो आसा म्हणून ताका खंडीत कळीत आसलें. पूण त्या दिसा भुरग्याक कितेंशेंगी भोगलें. भुरगें उजनाक धांवून गेलें. आवयचो हात आपल्या दोनी हातांनी घट्ट धरून म्हणालें, मम्मी, हांव व्हड जाल्या उपरांत काजर जायना. मम्मी, हांव व्हड जाल्या उपरांत काजर जायना. त्या ताळ्यांत खोडसाण आसली. आवयक आपली चूक सुस्ताली. उखल भुरग्याच्या पोल्यार उमो दिवन ती म्हणाली, सॉरी पुता, म्हाका माफ कर. मम्मी, हांव काजर जायना. हें घडीत मराबल मॉर्गन आपल्या दी टोटल वुमन म्हणल्या बुकांत विवरिता. 100 शर्मा वापरास एक बरी देख सड मोलादीक म्हणटा आसिसीचो सान फ्रांसीस. तेच परी भुरग्यांक आवय बापूय जर बरी देख दिवंक शकतात ती भुरगीं बऱ्या शेगुणांनी वाडटात. एक फावटी एक आवय प्रख्यात तत्वशास्त्री सॉक्रेटिसा लागीं थोडी माहीत विचारूंक गेली. हांवें खंयच्या वर्सांत हांवें भुरग्याक तरबेत करूंक आराम करीचे विचारलें तिणें. भुरग्याची प्राय कितली म्हणालो तो तत्वशास्त्री. 5 वर्सां जबाब दिली आवयेन. धांव स्त्रिये, वेग्गी घरा फाटीं धांव. तुज्या भुरग्याक तरबेत करच्यांत 5 वर्सां तूं फाटीं पडल्याय. भुरग्यांची तरबेती 5व्या वर्सा इस्कॉलाक दाखल केल्या उपरांत आराम जावची न्हय. बगार भुरगें आवयच्या गर्भांत आसतनाच शिकोंक आराम करता म्हणलें आमी उगडास दवरया. कश्ट येताना, पिडाशिडा येता आसतना, जिणेंत निराशा वा सलवणी भोगता आसतना आपणे जल्मनांतलेंच बरें म्हणून सांगचें सभारपोटी आमी आयकलां. पात्रियार्क जॉब, एरेमिया प्रवादी आपल्या जल्माच्या दिसाकच शिरापल्यात म्हणलें पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. पूण कसलेच कश्ट पिडाशिडा नासतना मोगान सुखांत वाडयलेल्या एका भुरग्यान म्हाका जल्मोंक नाका,
म्हाका जल्माक सोडिनाकात मनशांत कांय नावाल आसा सांगता पूण हांव सांगिना. फादर फ्रांसीस मायकनट आपल्या पावर टू हील म्हणल्या बुकांत कितें सांगता आयका. एका क्रिस्तांव जोड्याक तेगां जाणां भुरगीं आसलीं. उपरांत फुडें भुरगीं नाकात म्हणून तांकां बोगलें आनी त्या देखून तीं दोगांय एका निर्धाराक आयलीं. क्रिस्तांव जोडें तें क्रिस्ती शिकोवणे प्रमाणे जियेतालीं आनी त्या देखून स्वाभावीक कुटुंबा योजना मुखांत्र आपलो निर्धार जारी करूंक तांणी प्रयत्न केले. पूण कितेंगी परामर्श घडली. स्त्री परत गर्भेस्त जाली आनी थवळ ती म्हणटा हें भुरगें बऱ्या वयर बरकोटी जालें न्हय गी, हाणें जल्माक नजो आसलें न्हय गी. जर तर म्हज्या घोवाक आतां कळीत जालें कितें म्हणत तो, म्हजे तावन कांय वेगळा सारपणी घेत गी असलीं चिन्नां आवयचीं जावन आसलीं. भुरगें जल्मलें. जावं आवयन वा जावं बापायन त्या भुरग्या थंय कसलोच भेदभाव करूंक ना. आपल्या हेरां तेगां भुरग्यां बरी ताकाय मोगांत संतोशान ताणें वागयलें. ह्या भुरग्याक 18 वर्सां प्राय जाली आनी आपले एक दीस हें भुरगें मागण्याच्या जमतेर आसतना एक आस्परा बोबाट घालता. म्हाका जल्माक सोडिनाकात, म्हाका जल्माक नाका. चिंतपाचो कठीण परिणाम तो जावन आसलो. आवयन ह्या विशीं भुरग्यांक सांगोंक नातिल्लें पूण तिच्या मोतींत तवळ तवळ ही चिन्नां येतालीं. पूण तिचे तावन ह्या भुरग्याक आयलेलीं. भुरगें ह्या मागण्या जमतेर आतां सांगता आवय बापायनो, तुमचीं भुरगीं तुमी कितें उलयतात, कितें चिंतात, कशें तुमी जियेतात तें आयकोन पळोवन तेंच तीं शिकतात. मनशा जिवितांतलीं सुरविलीं वर्सां भोव गरजेचीं. ती एका काट्टोनाक आमी सरी करयेत. जर तर काट्टोनाचें पांचांग भद्र आसा, घट आसा, तोळ तें काट्टोन उबारायक आमी बांदूंक शकता. मनशा जिवितांतलीं सुरविलीं वर्सां कशीं गी तसलें जावन आसतलें फुडलें ताचें जिवीत. एका मनशाचो सगळो फुडार ताचें फुडलें जिवीत म्हणटात जाणटे रुता जाता पाळण्यांत आनी आवयच्या हुस्क्यार. 3 तावन 11 म्हयन्यां भितर वा 2 तावन 5 वर्सां भितर फुडें हें बाळ कितें जावंक आसा, कितें तें जावंक पावतलें हें भिंकिर्लोन येदोळस वाडोवंक आराम जाला म्हणलें समजून घेया. आवय बापायनो, तुमच्या शेजारा ल्हान भुरग्यांनी खेळचें तुमी पळयलां आनी ल्हान प्रायर भुरगीं शेजारचीं सांगाता मेळटात. तांणी पळयल्लें कितें तें खेळा मुखांत्र तीं दाखयतात आनी तांचे पैकी एक खेळ काजराचो खेळ. भुरगीं सांगाता मेळटात, 4 खांबे कशे उबे करतात, तेणे आसलो पालोवान माटो घालतात. तांचो माटो रेडी जालो.
तूं न्हवरो हांव व्हंकल दोगां जाणां बसतात आनी थोडे पेपेरे पेपे बँड फुंकतात दोगां सांगाता मेळटात डॅन्स करतात कित्याक काजाराक तीं गेल्लीं ताणें थंयसर काजारा माटवांत कितें जाता पळयलां आनी आतां तेंच करूंक तीं सांगाता मेळिल्ल्या वेळार प्रयत्न करतात जायते फावटी आवयो आपल्या भुरग्यांक हाताक धरून हांगासर इगर्जे काडतात मिसाक भुरग्यान मीस पळयला पदराप कितें सांगता आयकलां आनी देखून घरा फाटीं गेल्या उपरांत आवय तिच्या कामांत मग्न जावन आसतना हो धाकटुलो चेरको भितर येता बापायचो एक धवो कुर्तो आसल्यार घालता लोभ म्हूण चिंता एक स्टूल दवरता एका ग्लासान इल्लें उदक आनी एक वात थंयसर पेटयता आनी उपरांत सर्वीस फॉर तुमचे सवय आसो म्हणून मीस सुरू करता इल्ल्या वेळान मोगाच्या भावांना आनी भयणींना म्हणून शर्माव सांगूंक सुरू करता कित्याक इगर्जेंत पाद्र्याब कितें करता तें ताणें पळयलां आनी त्या देखून तशेंच करूंक तिनस उतरां उसारूंक मीस सांगूंक तोय आराम करता थोडे फावटी ल्हान भुरगे लढाई करून पडटात पळयलां तुमी उलोवणें सुरू जाता मागीर भुरगे आ मगा ही मगा आनी पुरा लांबायक सांगून येतात खंय तावन शिकले ते भुवशा शेजारा एकामेका लढाई जाताना वडांनी कितें गाळी शिराप दिल्लो आसा तें तांच्या मतींत गेला आनी त्या देखून कितें म्हणटात तें नेनात पूण सांगतात समाजेंत बोवारी आनी प्रत्येक सावन आमच्याच कुटुंबांनी भुरग्यांनी कितें देखलां कितें आयकलां ते भुरगे आपल्या खासगी जिणेंत वा खेळा मुखांत्र कार्यागत करतात आवयक पळोवन धुवेक वरीचे बापाय सारको पूत माथ्याक वतलें पांयांक तें देंवता असल्यो गादी मालगड्यांच्यो तुमी आयकल्यात वा जाणात गादी पडटो वा काडटो काते न्हय गादी रक्ताचो घाम वारयल्ल्या जिणयेचो अनुभव म्हणटा शेक्सपियर बरो रूख पाड फळ दिना वा पाड रूख बरें फळी दिना कुंब्याच्या रुखार वचून आंबे काडूंक जायनात पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां जसो रूख तशें फळ जशी आवय बापूय तशीं भुरगीं वेगळीं जावंक साध्य ना देखूनच पापा फ्रांसीस मोगाचो संतोष म्हणल्या दस्तावेजांत आमकां सांगता की आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांची मोगान जतन घेया तांकां बरें मार्गदर्शन दिया भुरग्यांनी सुखी केल्ल्या वेळार तांकां तिदविया तांणी बरें केल्यार तांची पाड तापोडा तांकां उमेदीन भरा सांगात आस ल्हानतावनच भुरग्यांक हे एक 3 शब्द शिकया म्हणटा बाप साहेब तें जावन आसा प्लीज दया कर्ण दुसरें थँक्यू देव बरें करूं आनी तिसरें सॉरी वा माफ करे तर मोगाळ आवय बापायनो आमची जबाबदारी देवा मुखार कितें म्हणलें आमी समजून घेवया देवाच्या स्थानाचेर ह्या संवसारांत आमी आसा जो कोण आपल्या आवय बापायक मान दिता
तो देवाकच मान दिता म्हणलें आमकां कळीत आसा आनी देखून जर आमच्या जबाबदारेंत आमी सुकोन पडल्या देवा मुखारच आमी गुन्यांवकार जाता तर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यांक बरी देख आमी दिवया कुटुंबांत बरें आमी उलोवया आनी प्रत्येक सावन आमच्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेन समकोंक आमी शिकया आनी तवळ आमी खंडीत सावन सर्वेस्परा मुखार आमचे कायदे पाळिल्ले बरी जाता मात्र न्ही बगार भुरगीं बऱ्या भविश्याक पावता आसतना आमकां ती दादोसकायाची जावंक पावतली हे भाग आमचे जावं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तराने मागया सतमंता देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सपुताक आमच्या सुमियाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समोवलो अंकुर मरियेंतान जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाने कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन भावां भयणीनो देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप आमची मागणी तो आयकता आमच्या दिसा दिसपडत्या गरजांनी आमकां पावता आमचे सांगता तो रावता तर तसल्या विस्वासान सर्गी बापा लागीं पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत पिरगज कुटुंबा पासत आनी आमच्या गरजां पासत आतां आमी मागया बापा तुजे मेसांव चलून वरच्या बापा साहेब गवळी बाप याजाक आनी धार्मिकांक तुजे सक्तेन बर संवसारी संगती लब्ध नासतना बगर सशणीक जिवी जोडचे वाटेन सामकूंक तुजे कुरपेन बर म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सरकारी आनी सामाजीक मुखेल्यांनी कास्तूंच्या लोकांची दुकां पुसूंक आनी हे दिशेन बरी योजना मांडून हाडूंक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध रितींच्या बनपासान आनी खोट्या सवयांक बली जावन आसच्या सर्वांक तुज्या पांयांतळी समर्पिता तांकां ह्या बनपासतां सुटका दी आनी सासनीक जिविताचे वाटेर सोमकोंक बेसांवां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कोरोना आनी इतर कुडीचे पिडेन कोश्टांच्या सर्वांक तुजें स्पर्श दी तांच्या दुखान तूं आदार जा पिडेच्या बनपासांतलें सुटोवन बरी भलायकी तांणी जोडूंक तुजो कुमकेचो हात तांकां दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा आमच्या ह्या फिरगेस कुटुंबांक गवळीक भेट फावो केल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना आमी सर्वांनी भावार्थान भरलेले जावन आमच्या गवळी बापा सवे आमच्या DSCच्या एकवटा पासत हाताक हात दिवन वावरूंक आनी हेरांक सुवार्थेची साक्षी जावं गरजेची कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या मिसाच्या बलिदानाक हाजर जाल्ल्या आमकां तुज्या सक्तेन बर वस्तू केंद्रीत संवसारांतावन मेकळे जावन साखणी जिवी जोडचे पोटेन आमी संकूंक तुजी आशिर्वादां आमचेर वत म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा ह्या पिरगजेंतली सर्व कुटुंबां आज परत तुका आमी समर्पण दिता गांवांत तशें परगांवांत आसल्या आमकां सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बरें
ह्या संवसारी पैनार आमी आसतना आमची दिश्ट सस्वन जिविता तें आमी कोसोवन तुवें दिल्ले ते उपादेश नियमा आमी पाळोवन एक दीस तुवेंच बसयल्लें तें सस्नीक इनाम जोडोवंक आमा सुमेस्तांक तूं पावो कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Kungi Baba undogo waso waindaga polaso golamcha wauraso gurdamcha mogaso o kungi Baba mo karzaso o kungi Baba म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकय महिमेक आमच्या या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. कनवळ्या बापा आमी तुका वोपताव त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं ते आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावची सर हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
वासूया. वैश्यमे करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वांते आम्ही तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आणि आमच्या पायद्यासो. तुझे सोवे आम्ही जियेताव भोंवताव आणि आसाव. आणि ह्या संवसारांत आसतना जेजू न्हयस तुजो मोग आमी भोगताव. बागार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम पळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो घोट भोगूंक आमी बरवशान रावताव. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तोंड जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ते तोंड अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करतांव. मी तुका भेटोवच्या काडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बावडतासो गोट परगटूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा, आमचे सर्वणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मोरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या संतान मायेच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेलें दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परगीय संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुगे पवित्र सभेक बवडतान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या आमच्या फिरगस कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुगे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुगे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंत जातलेल्या समेस्तांक मई पसान तुगे राजांत घे. थंय आमी तुगे महिमा बघून सासनाक ददोशी जातले म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां शिकयलेलें तें प्रार्थने भक्तीपणे आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या रसवटकी पदय महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे कापाळतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सुमया तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. महिमेवान देवा आमच्या बापा, जेजूच्या आमली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. या पवित्र जेवणावरवीं अधिक संपूर्णान ताच्या देवसैमाद आमकां वांटो दी. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले पिडे शिडेंतले निवारो आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरो. सरणांत असलो आनंद तुमकां पावसोवच्याक तुमची काळजां आपल्या उतरांक तो आयती करो. कितें बरें आनी सारकें आसा तें समजोन आमच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुमकां पावोसाव. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदा आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Morie, tu rosari rani, mogali maye, amche shikaye. Morie, tu kaulo mata, tu karsita, tu kavarnita. Naman, 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 morie, आमचेर करती दोळे. आदार तुजो पाटय मोरी, भुरग्यांक तुज्या पोळे. मोरी, तू रोजारी राणी, मोगाळी माये, आमचे शिकाये. जेजूच्या पवित्र काळजा, भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशीर्वाद. भाग्यवंती अण्णा आम्हा बसत विनंती कर. भाग्यवंत कुर्साचे गुरुवेन निबर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.